ते प्रत्येक स्कुलांनी आनी कॉलेजींनी पावल्ले आसात, गांवांनी पावल्ले आसात. जेल म्हणजे ते सगळे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री असता, म्हणजे एंट्री फ्री नसतात नॉर्मली, आणि एक हाय सेक्युरिटी प्लेस असता आणि सेक्युअर्ड प्लेस असता. सरकार जेल सुद्धा सुरक्षीत दवरपाक शकना हाचे एक प्रतीक आसा. म्हणजे इट्स अ complete collapse of law and order machinery in the state long back. आता आम्ही जवळजवळ लॉ अँड ऑर्डरची जवळजवळ एमर्जन्सी टायप सिच्युएशनां आसा. आनी हे पयले फावट जेलीन ड्रग्स मेळटा तेन्नी हे रिपिटेड सिच्युएशन जाल्लें आसा. आनी गोंयकारांकूय आतां ही नविदा तशी उरलेली ना. पूण गोंयच्या पुलिसान एंटी नॅर्कोटीक सेलाक जो नॉर्मली ड्रग्स रॅकेट सापडना. हैदराबादचे म्हणजे तेलंगणाचे पुलीस येतात तांकां सापडटात. जी दिल्लीची जी एजन्सी आसा आमची रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स DRI जाका म्हणटा, तांकां गोंयांत ड्रग्स सापडटात. दिल्लीचे क्रायम ब्रांचाक गोंयांत ड्रग्स सापडटात. पूण गोंयच्या पुलीस मशिनरीक गोंयांत ड्रग्स सापडना. म्हणजे दीस इज अ क्लियर नॅक्सेस बिटवीन द पीपल इन पावर आनी हे जे ड्रग रॅकेट आसा तेंचे जे नॅक्सेस आसा दीस गेट्स एक्सपोज्ड एवरी नाव एंड देन. आनी हाजे पयलीं एक ड्रग्स, खतरनाक ड्रग्स, केटामाइन ड्रग्स हे BJPच्या एका ऑफिस बॅररच्या गुदावान, इंडस्ट्रियल स्टेटीक तेजे नांवाचें जो गुदांव आशिल्लो, थंय करोडांनी रुपयाचे हे डेंजरस ड्रग्स केटामाइन सापडलेले. आमी तेन्ना कंप्लेनी केल्ली, पूण तेजे नंतर तेजें कितें जालें तें आजुनूय खबर ना. गोंयांत ड्रग्सांचो बिझनस हो BJPच्या परिवाराचो बिझनस जाल्लो आसा. तितून तेंचे वरिश्ठ लिडर आसात आनी त्यांच्या आशिर्वादा शिवाय जेलीन अशे तरेन ड्रग्स पावपाक शकना. जे ड्रग्स वाजे कडेन सापडल्यात ती एकटी आसपाक शकना. हे एक रॅकेट आसा आनी त्या रॅकेटा भितर BJPचे लिडर्सूय इनवॉल्व आसात. त्याचे शिवाय हे जावपाक शक्यच ना.